राजीव गांधी कला मंदिरात शुक्रारा दीपोत्सव कार्यावळ आयोजित केल्ली। या निमतान अखिल गोंय पावड्यार आकाश दिवे करपाची सर्त आयोजित केल्ली। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। अजित केरकर बाबान आनी तांच्या गव्हर्निंग कावन्सिलान इतले सूत्रबद्ध आनी इतले टेक्निकली करेक्ट आयोजन केलेलें आसा तें पळोवन म्हाका खरेंच खरी दिवाळीची किंवा खरी वातावरण निर्मिती जाल्या ही दिसून येता। तशेंच तांणी भायर आकाश दिव्याचें जें प्रदर्शन लायिल्लें किंवा कॉम्पिटिशनात जेणे भाग घेतलो आनी जेणी जी कलाकुसरी आपल्याली दाखयल्या तेणी ऑन द स्पॉट आकाशदिव केल्या म्हणून म्हाका अजित बाबान सांगलें। आनी सकाळच्यान तेणी खुबशे मेहनत घेवन आकाशदिवे तयार केल्ले आसात आनी पळोवन खरेंच खोशी भोगता की इतले सुंदर आकाशदिव तांणी केलेले आसात। तेंची खरें तुस्त तोखणाय करपा सारकी आनी तेंची कला वाखणण्या सारकी तेणी आकाशदिव केलेले आसात। दिवाळी ही इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लायट आनीक ताजे एक प्रतीक की अंधाराचेर प्रकाशाचो विजय हें ताजें प्रतीक हें आसा, थीम आसा। आनीक भायर सुद्दां राजीव कला मंदिराच्या प्रांगणात सुद्दां तेणी दिव्याची पणटी पेटोवन खुबशी बरी रोशनाई केलेली आसा। खरें वाखणण्या सारकें इतले हांवें प्रोग्राम अटेंड केले पूण हो प्रोग्राम म्हाका आयोजन ताजें इतलें परफेक्ट आनी सूत्रबद्ध आसा। खरेंच हांव अजित बाब केरकाराक तेजी तोखणाय करता, तुस्त करता। आमी सदांच म्हणटा की नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम जे आसा ते आमी जाता तितले कमी करपाक जाय, जेणे करून आमी स्वच्छ भारत किंवा स्वच्छ गोंय किंवा स्वच्छ फोंडा जेन्ना आमी करपाक मुखार वयता तेन्ना खंय तरी आमकां त्रास करता। आज हितून भितर एक अशें दिसून आयलें की थर्माकोल म्हणात तुमी किंवा प्लास्टीक हेजो उपयोग ना करता हे केल्ले आकाशकंदील जे आसा ते म्हाका दिसता आज एक खंय तरी एक आमकां एक एग्जाम्पल सेट करता की आमी कसलीय गोश्ट करता आसतना आमी नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम यूज करना आसतना करपाक मेळटा, जेणे करून आमी ते यूज करतले खंय तरी दिवाळी जाले नंतर काडटले आनी उडयतले। आज हे केल्ले आकाशकंदील म्हाका दिसता ते खंय तरी एक बरे उरतले, कित्याक ते मेळटा तशें उडोवचे ना। ती दर एक कलाकाराची कला आमी खंय तरी म्हाका तुमकांय रिक्वेस्ट करता की खंय तरी ते दवरचे, जेणे करून अशेंच डिस्प्ले जातले। पोरू आमी पयले खेपो ही एक्टिविटी जेन्ना केली आनी जेन्ना आकाशकंदील लागले स्पर्धेक रिजल्ट जालो सगळे जातकच सहज आतां जो कंपेर करता तो नितीन मार्दोळकार जो जनरल कावन्सिलचो मेंबर जावन आसा तो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणलो की बरेचशे आकाशकंदील म्हणलो रेडीमेडूच खंयच्यान तरी हाडटात आनी हांगा एक्झिबीट करतात आनी सोंपलें की जज्जान फाट परतुचे पयलीं लोक घेवन वता कित्याक दुसऱ्या स्पर्धेक वचपाचें आसता आनी लोकांकूय तें पळोवंक मेळना। म्हणजे तातूंतल्यान आमी अशें करचें की आमी तांकां हांगाच हाडून बसोवचें आनी तांकां सांगचें तुमचो आकाशकंदील हांगाच घडयात। म्हणजे आमकां प्रत्यक्ष कळटलें की ती तांची खरीच मेहनत आशिल्ल्या कारणान आमकांय बक्षीस दिता आसतना भरपूर उमेद येतली आनी ते खातीरची तांची सगळी वेवस्था जेवणा खाणाची वेवस्था आनी प्लस ट्रान्सपोर्ट हाचें सुनियोजीत आमी पद्दतीन नियोजन केल्लें आनी त्या पद्दतीन तांणी आमकां इतलो बरो प्रतिसाद दिलो। आनी तुमकां सांगपाक म्हाका खोशी भोगता आमी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीसचे 20 म्हणिल्ल्यो आमचे कडेन 30 एंट्री आयल्यो, 10 आमकां वेटिंग लिस्टार दवरचे पडले आनी इतलो मोठो रिस्पॉन्स पळोवन म्हाका अंदूच अशें दिसता आनी हांव आतांच जाहीर करता कला मंदिरचो उपाध्यक्ष म्हणून फुडल्या वर्सा जेन्ना ही स्पर्धा जातली हांगा तेन्ना अशीच जातली पूण थंय 40 एंट्रीक आमी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीसचेर एंट्री दितले। 40 एंट्री आसतल्यो 110%। प्रायजाची रक्कम वाडटली किंबहुना नंबर ऑफ प्रायजीस वाडटली आनी आमकां तुमच्या क्रिएटिविटीक आनी जास्तीन जास्त प्रोत्साहन दिवपाक भयंकर आवडटलें।